गोवा क्रिकेट संघटनेच्या कामात पारदर्शकता जाय म्हणून सांगप्यांनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट अजून दिल्लो ना. तो कित्याक दिलो ना तशें तांणी स्पश्टीकरण दिवचें अशें जीसीएचो अध्यक्ष विपुल फडके सांगता. सचिव रोहन गांवदेसायाक केल्ल्या आरोपांक फडकेन आयतारा जाप दिली. आयकात ताचें म्हणणें. आयज जर कोण रुल्स ऑफ बिझनेस फॉलो करना जाल्यार तेका हें सांगपाचें काम म्हाजें. एज अ प्रेसिडेंट आय वॉन्ट द असोसिएशन टू रन स्मूथली एंड अकॉर्डिंग टू द रुल्स ऑफ बिझनेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. पण खंय ना खंय तरी हे रुल्स ऑफ बिझनेस कोण फॉलो करूंक सोदना. आमी जेन्ना हेचेर ऑब्जेक्शन हाडटा त्या टायमार म्हणटा की तुमी क्रिकेट चलोवंक दिना. आतां रुल्स ऑफ बिझनेस बायपास करप ही क्रिकेट. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लबांक विचारूंक सोदता की हे रुल्स म्हटल्यार दीस इज लायक अ शील्ड फॉर अस, दीस सेफगार्ड्स अस. आणि these rules shield the Goa Cricket Association also against corruption and ensures that there is accountability and transparency in the association. So हे रूल बायपास करप आणि त्या रूल बायपास करतकूच आमी ऑब्जेक्शन घेवप हेचो मिनींग अशें न्हू की आमी क्रिकेटी कडेन ऑब्जेक्शन घेता. आय एम व्हेरी सॉरी टू से दॅट. हांवें सांगलें तशें रुल्स ऑफ बिझनेस काडून कचऱ्याच्या हितूर मारला, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो जायना. आनी काल ट्रेजरान सांगलें की प्रेसिडेंटान कितें इशू आसल्यार आपल्या वांगडा डिस्कस करपाचो. डेफिनेटली हांवें खूब फावटी ट्राय केला डिस्कस करपाक. एवरी मिटिंगेन आमी जेन्ना पळयता की खंयचे खंयचे एक्सपेन्सीस जे आमकां खबरूच ना अशें जाला त्या टायमार आमी ते डॉक्युमेंट्स मागता. आमकां आयज पर्यंत इतल्या फावटी डॉक्युमेंट्स मागले, आमकां डॉक्युमेंट कोणूच दिना. तेणी येवन सांगचें ट्रेजरान की आपूण डॉक्युमेंट दिला म्हणून. गेली 2 वर्सां इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट आजून पर्यंत म्हाज्या कडेन येवंक ना. हांव इंटरनल ऑडिटराक मेल घालीत आसा, इंटरनल ऑडिटर रिप्लाय सुद्दां करिना. ट्रेजरा कडेन मागत जाल्यार हांव आपल्या कडेन दवरल्यार तुका मागीर दिता. 2 वर्सां ते मागीर केन्ना येवपाय ते म्हाका खबर ना. मी हांव घरा वयतलो प्रेसिडेंट सोंपोन तेन्ना म्हाका मागीर येतले ते. आनी तेन्ना म्हाका दिसता घरा पावतले. सो प्रेसिडेंटाच्या नात्यान जे म्हाका येवंक जाय डॉक्युमेंट्स, ते डॉक्युमेंट म्हाका येयना, मॅनेजींग कमिटीकूय येयना. AGM जी 20 तारखेक जाल्ली तेच्या पयलीं कितल्याशा क्लबांनी हे डॉक्युमेंट्स आनी हे तेंच्या कडेन डिटेल्स मागलेले. तुमी त्या क्लबांक वचून विचारचे की तांकां डॉक्युमेंट्स प्रोवायड केला सेक्रेटरीन ट्रेजरान जाल्यार. म्हाका दिसना कोणाकूच प्रोवायड केला. म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे कोणाकूच ही आन्सरां सुद्दां प्रोवायड करूंक ना.